कुंकळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष लविता मास्कारेन आसा खुर्ची साल्वार करूंक निमणे बीजेपी पावली। ती आदली जोकींच्या कॅपांतली। तिचे आड घाल्लो अविस्वास थाराव भायर मारलो। 12 नगरसेवकांतले 7 जाणांनी तिका जाल्यार 5 नगरसेवकांनी आड मतदान केलां। उपनगराध्यक्षान अविस्वास थाराव घाल्लो। तांची कामां खंय आडयल्यांत म्हणून खंय ताणें अविस्वास थाराव घाल्लो। Because this is the second time he has done this. First time he betrayed the BJP panel by putting false allegation on them. Then backstep केली त्याने. आता आम घाताय teacher. हांव step घेवपा वचना आसलोले. Mario is eating my life too much. And all allegations you all have read on the papers maybe that my husband is interfering in everything. Where is he interfering? I have all the documents, all the evidence you all will see here. He has used a municipal seal without informing the entry staff. And I got even her written statement with her signature. Her name is Nilima. That's one of the councillors, Shashank Desai's sister. I have her written application also that Mario Moraes came and he just took the round seal, he stamped it and he went. He didn't even inform her. So all these things I'm having, and why allegations on me? For what reason? Development zaina mutta development of kota kitkon. I'm into her means BJP. We are not with MLA. So how I will do development? And to do development. आता हे नो कॉन्फिडन्स मोशन मुखार हाडला हिंगा आमकां दोन कारणां आहेत। एक म्हळ्यार फर्स्ट म्हळ्यार आमचो जे रुलींग ग्रुप आशिल्लो त्या रुलींग ग्रुपाक फावो तितले आमगे कावन्सिलर काम करना आहले। देखून आमकां जे आमचे पॅनला भितर वा आमचे ग्रुपा भितर जे कोण काम करना आहले तांकां भायर उडोवपाक लागले। हे आमगेलो एक आहलो ऑब्जेक्टीव। आनी सेकेंड ऑब्जेक्टीव आहलो सगळ्यां कडेन विचारून आमी चेअरपर्सनाक चेंज करची म्हूण हें आमी रेजोल्युशन हाडलें। म्हणटकीर आतां मेजॉरिटी आमगेले 12 जाण हिंगा कावन्सिलर आहात। मेजॉरिटी कावन्सिलराक तो दिसता चेअरपर्सन तो वचची म्हूण मुगेली कांय ना। बट सिन्स आय हॅव मूव्ड द मोशन आय अलॉंग विथ माय अदर 4 कावन्सिलर्स we will be voting this one. आणि 12 काउन्सिलर प्रेजेंट आसले, टोटल सगळे काउन्सिलर प्रेजेंट आशिल्ले आणि अगेन्स्ट द मोशन 7 पडली आणि इन फेवर ऑफ मोशन फॉर द रिमुवल ऑफ चेअरपर्सन लविता मास्कारेन 5 आणि नो कॉन्फिडन्स मोशन वॉज रिजेक्ट जालो आणि लविता मास्कारेन हे चेअरपर्सन म्हणून ताजे हे स्थान हे सुरक्षीत आसात। कार्निवालाक विकपाक म्हूण हाडिल्लें भेसळी खाण एफडीएन जप्त केलें। सामोसा, शेव, चिप्स, पापडी असले जिनस औरंगाबादच्यान हाडिल्ले। सुमार 17 बॉक्सांनी हाडिल्ली। ही लाखभराची टेम्पोची ट्रीप एफडीएन जप्त केली। तातूंत कृत्रीम कलर आशिल्ल्यान माल एफडीएन जप्त केलो। तांचेर कारवाय जातली म्हूण एफडीए सांगता। आज आम्ही सकाळी एफडीए ऑफिशियल्सांनी पणजे बस स्टँडार एक रेड मारलेली। ते पावलोच्या गाडयो रावतात थंय आमकां एक कन्सायनमेंट मेळ्ळी। कन्सायनमेंट जवळ जवळ 17 बॉक्स आसा। हितून एक कार्निवल एक्झिबिशन जाता गोंयांत 2-3 कडांनी। थंय तांणी हो माल विकपाक हाडलेलो। जवळ जवळ 40,000चो माल आसा। तितून सामोसा आसा आनी टोमॅटो स्टिक्स, शेजवान स्टिक्स, पोटेटो पालक चिप्स, टोमॅटो पापडी आनी सोया पापडी 300-350 किलो वेट आसलेलो प्रोडक्ट आसा। हो एक्चुअली नॅचरल फूड प्रोडक्ट्स औरंगाबाद हांगा मॅन्युफॅक्चर जाला आनी हांगा अमित मिश्रा हाणें हो हाडलेलो एक्झिबिशनाक घालपाक। हो आमी सकाळीं कन्सायनमेंट डिटेन करून आमी हांगा लॅबान चॅक केल्या आनी हे तुमी पळोवंक शकता पालक पनीर म्हणून ताणें हाडलेलो। तितून तांणी कलर एड केला वीच इज नॉट अलावड एज पर द एक्ट। पालक पनीर हे टोमॅटो स्टिक्स कलर आसा। हेका लागून आमी आतां मागीर हो एंटायर स्टॉक सीज केलो आनी विथ द कन्सेंट ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर आनी हो आमी आतां सगळो स्टॉक डिस्ट्रॉय करतले आनी एज पर द लॉ जे कोण ऑफेंडर्स आसा तेंचेर आमी एक्शन घेतले। माल हाडपी म्हणटात ताका कंपनीन दिलो तो माल तो घेवन आयलो। ताका खंय एफडीएच्या नेमांची कल्पना ना। ये आपका है ये जो हाँ उधर से मंगाए थे बुक। कहाँ से? औरंगाबाद से। कहाँ पे बेचने के लिए आए थे? इधर कार्निवल के लिए लाए थे, गोवा कार्निवल। डायरेक्ट बेचने के लिए किसी शॉप को वो डायरेक्ट नहीं, कार्निवल के लिए मंगाए थे। नहीं, पर किसी को रिटेलर को दोगे या मतलब तुम लोग ऐसे ऐसे बेचेंगे?
किसका है बोला ये आपका? औरंगाबाद औरंगाबाद कौन है पर? सलीम करके सलीम करके। कैसे इम्पोर्ट मारा? डायरेक्ट ऐसे ही आता है उधर के लिए, कार्निवल के लिए मंगाते हैं हम लोग, ऐसे अपना फेरी वगैरह के लिए तो तुमको पता था ये माल ऐसा बिका नहीं? फर्स्ट टाइम मंगाए थे, उसके लिए ऐसा हुआ, इससे पहले नहीं मंगाया। मतलब अपने टेम्पो में मंगाया? आप गोवा के हो क्या? इससे मंगाए थे, नहीं रहते मड़गांव में हम प्रॉपर। ओके, तो मड़गांव में आप ये सप्लाई करते हो? सप्लाई नहीं, सिर्फ इसके कार्निवल फेरी के लिए मंगाते हैं। कार्निवल फेरी इस बार फर्स्ट टाइम मंगाए थे तो कलर आया था उसमें, तो पकड़ा गया ऐसा, बाकी दूसरा आयटम सब रहता है। धरिल्लो सगळो माल एफडीएन उजो लावन काबार केलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेऊया एक ब्रेक.